फुडल्या 2-3 म्हयन्यांत राज्यातल्या मिना खणींच्या लिजाचे पावण्याची प्रक्रिया सुरू जातली. खण कंपन्याकडल्यान 1000 कोटींच्या वसुलेच्यो कंपन्यांक नोटीस दिल्यात. तेतूंतले 120 कोटी रुपया वसूल जाल्यात. बेकायदो खण घोटाळ्याचो अहवालय एसआयटीक दिवपाक लायला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगला. मुख्यमंत्र्यान खण खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर बसका घेवन खात्याच्या कामाचो नियाळ घेतलो. पावण्याची प्रक्रिया बेगीच पुराय करपा खातीर खण आनी भूविज्ञान खात्यांक आदेश दिल्यात. पावण्याचे प्रक्रियेचेर नदर दवरपा खातीर स्टेट बँक ऑफ इंडियाक सल्लागार म्हूण नेमला. फुडल्या 2-3 म्हयन्यांत पावण्याची प्रक्रिया सुरू जातली, मुख्यमंत्र्यान सांगले. हांव एजी CS DMG बाकी सगळे मायनिंगेचे पुराय सगळ्यो बाकीच्यो CA केसीस CA रिपोर्ट CAG रिपोर्ट्स 37च्या अंडर वायलेशनचे आनी SIT हाचो सगळो रिव्ह्यू घेतलो आनी एकंदर CAच्या हेज्या प्रमाणे जे 1000 crores पर्यंत म्हणटाले ते आमी सगळो रिपोर्ट केल्या उपरांत 300 crores 300 कोटीच्यो नोटिसीस इश्यू केल्यो. भितरले 120 कोटी आमी रिकवर केले ऑलरेडी आनी उरलेल्या 300 कोटींतले 180 कोटी सुमार दे हॅव चॅलेंज इन द हायकोर्ट. बट आमी एटलिस्ट 300 कोटी पर्यंत नोटिसी इश्यू करून ते भितरले 120 कोटी रिकवर करपाक शकले. CAGचे रिपोर्ट्स कंप्लीट केले ऑलरेडी. बाकीच्यो केसीस CAGच्या प्रमाणे केसीस डिस्पोज जाल्यो. 37च्यो ऑलरेडी बाकीच्यो फायनलायझेशनच्या स्टेजीचेर पावल्या. SITच्यो तांकां बेगिनात बेगीन म्हणजे SIT मायनींग जे आशिल्ले ते बेगिनात बेगीन तांकां सगळे रिपोर्ट्स सबमीट करपाक लायला. जे कितें आसा ते रिपोर्ट्स SIT बेगिनात बेगीन सबमीट करतले. अशा पद्दतीन पुराय सगळे म्हणजे अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इन्स्ट्रक्शनाच्या प्रमाणे सगळे फास्ट ट्रॅक करपा खातीर घेतला. आमकां मायनींग ऑक्शना खातीर वचपाक जाय, त्या खातीर मायनींग डिपार्टमेंटातले बाकीचे सगळे जाता तितके बेगीन स्पीड अप करून क्लियर करप गरजेचें आसा. टू गो फॉर द ऑक्शन आमी फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर ऑक्शनाक वचपाची पुराय तयारी सुरवात केल्या. SIB आपले SBI हांकां आमी ऑन बोर्ड घेवन ऑलरेडी बाकीचो प्रोसेस स्ट्रीमलायन करून फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्या भितर ऑक्शन प्रोसेस सुरवात जातलो. त्या खातीर पुराय डिपार्टमेंटाचो रिव्ह्यू ऑलरेडी AG आनी हाज्या बरोबर दिसून घेतला. सो एक मेन इम्पॉर्टंट इश्यू आसा की ताचे सायट्स आसा त्या सायट पाणी आनी उदक कितें आसा ते आमी सगळी प्रिकॉशन्स जितकी घेवपाक जाय तितकी सगळी प्रिकॉशन्स सगळ्या हेज्या लिजाच्या बाबतींत घेतल्या. गोवा 365 ब्युरो.